स्पोर्ट्स एंड स्वराज आणि कल्चरल क्लब गेली सतत 4 वर्सां जाली की संतोषी मातेच्या जे अन्नपूर्णा जो हॉल आसा त्या हॉला भितर गरबा आणि दांडिया जे वर्कशॉप सदांच वर्सान वर्स घेता. ह्या वर्साकय हे वर्कशॉप 12 सप्टेंबर ते 21 सप्टेंबर पर्यंत चालू आसतले. ह्या वर्कशॉपाक खूबशे आमचे महिला भयणी पार्टिसिपेट जातात आणि बरें दिसता की गेली 4 वर्सां जेन्ना हे गरबा दांडियाचो जे आमी वर्कशॉप पळयलो आणि जेन्ना आमी गरबा दांडिया म्हणटात वो गरबा दांडिया म्हणजे एक्चुअली गुजराती कल्चर आणि गुजराती डान्स जाता गुजराती फेस्टिवल. पण हे फेस्टिवल आज गोंया भितर बरें प्रसिद्ध जाल्ले कडेन आसा आनीक उमेद बघता की युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब गेल्ली 4 वर्सां हे वर्कशॉप घडोवन हाडटा आणि ह्या वर्कशॉपा भितर आमच्यो खुबश्यो महिला तशेंच आमचे भाव ह्या वर्कशॉपा भितर पार्टिसिपेट जातात. आणि पार्टिसिपेट जाता आसतना एक उमेद बघता की जे थंय दांडियाचे वर्कशॉप जेन्ना आमचे 2 टीचर येतात, एक आमचे इंस्ट्रक्टर प्रेरणा आणि प्रितेश दोगांय भाव भयण आसा ती स्पेशली मडगांवच्यान येतात आणि तांकां ट्रेनिंग दितात. आणि जेन्ना ट्रेनिंग दितात जेन्ना तांचो जे म्युझिकाचे पण डान्स जेन्ना शिकयतात जे थोडे आमी जे दांडिया म्हणटा आमी थोड्यांनी जे खेळटात तेन्ना एक बरी उमेद दिसता. आणि तातूंतल्यान आमचे जे कलाकार आसात जे आमचे पार्टिसिपेट जातात तांकां बरी उमेद भोगता, एक बरो एक्सरसाइज जाता. तांचो जो दांडिया जे खेळटा आसतना जो गुजराती जो ड्रेस घालतरी एक वेगळ्या तरेचें वातावरण पळोवपाक मेळटा आमकां आणि तातूंतल्यान एक एक्सरसाइज जाता. आणि तेन्ना म्हाका उमेद भोगता की युवा स्वराज स्पोर्ट्स क्लब एक बरी गोश्ट कुडचड्या वाठारांत घडयता. आणि हो क्लब ह्या क्लबान असे खुबशे कार्यक्रम करून ISO घेतले कडेन आसात. हालींच तांकां 2 एवॉर्डय मेळ्ळे कडेन मद्रास आणि तशें दिल्ली हे 2 स्टेटीन तांकां एवॉर्डय दिल्ले कडेन आसात. तेन्ना हांव कुडचडेच्या वाठारांतल्या सगळ्या लोकां कडेन मागता की महिला कडेन की ह्या वर्कशॉपाक सगळ्यांनी जॉयन जावचे. आणि 12 तारखेचे उदकावण सोहळा आसता तातूंत आमचे खुबशे मान्यवर उपस्थित आसतले. तशेंच 22-21 तारखेर आमचे एंडींग डे तेन्नाय आमचे मान्यवर आसतले. आणि 22 तारखेच्यान नवरात्रां सुरू तेन्ना हो जेन्ना वर्कशॉप जेन्ना जालो जेन्ना ट्रेनिंग घेतले तेन्ना ते वर्कशॉप 22 तारखेच्यान दांडियाचो जो नवरात्र उत्सव जाता तातूंत हे लोक आमचे पार्टिसिपेट जातात आणि बरो एक दांडियाचो खेळ सुरू जाता. तेन्ना हांव सगळ्यांक तुमकां यश आवडीता आनी शुभेच्छा दिता. देव बरो थँक्यू म्हणटा. आयज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हाका दिसता आमचे जो ऑर्गनायझींग अध्यक्ष विश्वास बाब ताणें सांगलां. पूण एक बरी गोश्ट कुडचड्यार युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब म्हाका दिसता ISO 9001:2015, ISO 45001 2018, ISO 5001 2018 अशें करून ISO इतले घेतल्या ते आतां लेटस्ट तेंचे आतां जे USA बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्सा भितर तेंची आतां तांकां रेकॉग्नायझेशन जालां. तशें लंडन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स तांकां अशें रेकॉग्नायझेशन जाल्लें आसा. सो हो क्लब म्हाका दिसता बरें काम करता आनी हें करता तेन्ना एकूच तेंचो एक स्वप्न आसा की कुडचड्यार एक्टीव रावचें. आनी जो आमी आतां विश्वास बाबान सांगला की गरबा आनी दांडिया जो नवरात्रेच्या निमतान जे आमचे खूब कडेन हांगा जे स्पर्धा करता नवरात्रेची तेन्ना शिकोवपाची क्लास म्हणजे दांडिया आनी गरबा वर्कशॉप हो 12 सप्टेंबर टू 21 सप्टेंबर जो आमचो संतोषी माताचे फाटल्यान जो अनुपमा हॉल आसा थिंगा 7 ते रातचे 10 पासून हांगा ट्रेनिंग जातले. आनी हांव मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक की जाता तितल्या लोकांनी हे वर्कशॉपाक येवचें सो दॅट मागीर तांकां जे खंय खंय आपणाचें नवरात्रेची सेलिब्रेशन आसा थंय ती दांडिया परफॉर्म करूंक मेवतली. सो हांव परतून एकदां युवा स्वराज स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब जो रवींद्र बाब आनी प्रतीक वस्त जो जे ऑर्गनायझेशनाचे तेणें भाव घेतल्या तेजे नंबर डिस्प्ले केल्ले आसा लोकांक हें करपाक तुमचे रेजिस्टर करपाक हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की हे क्लबाक प्रोत्साहन दिवचें. हेंच काम करपाक न्ही खुबशे बाकीचे आनी कामां करता आनी तेजे खातीर तुमी सगळ्यांनी लोकांनी हे वाठाराचे आनी सरावंडींग वाठाराचे हे गरबा आनी दांडिया वर्कशॉपाक पार्टिसिपेट जावचें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.